दिल्लें आसा की ते डिस्कनेक्शन करना म्हणून आतां सद्या तेंच्यांनी आमगेले तुका कमर्शियल केला डोमेस्टीक करना म्हणटा ते टील द फर्दर ऑर्डर म्हणटा तो एक्चुअली ऑर्डर आतां इन फोर्स ही ऑर्डर रिवोक केला आमी फाल्यां हेल्थ ऑफिसराक वचून मेळटले कुडतरी सो एक्चुअली कशें आसा तुका ऑलरेडी काम सगळें रिजॉल्व जाल्लें आसा जस्ट 5% ऑफ द वर्क इज लेफ्ट आमगेले सगळे सिवरेजी सगळे भितर काम कंप्लीट जाल्लें आसा इवन अंडरग्राउंड केबलिंग जालें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा सो आता तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला त्या एश्युरन्साचेर आमी वयता आता की आमी ते डिस्कनेक्ट करना म्हणून सध्या करना म्हणटा मुखाल्ले करना म्हणटा ते डिस्कनेक्ट जे आता रेजिडेन्शियल आहा ते करना कमर्शियल सगळी फूल तुका लायन तेंच्यानी डिस्कनेक्ट केल्या आनी विदाउट आवर नॉलेज एरिया ते दनपारचे डिस्कनेक्ट केल्यान गेले आमकां कांयच खबरूच ना मागीर काय हॉटेलकारांनी फोन करतकीर आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी तेंगेले डिस्कनेक्ट केलें ती सद्याक न्ही डिस्कनेक्शन आमी व्हडला दवरला कळ्ळें न्ही बिकॉज ऑफ लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तितली लोक हांगा धरलेले पळय ऑफिस बंद करपाक दिला 4 आयिल्ले ते सो आतां ही कडेन उलयला तो आनीक एज पर हीज इन्स्ट्रक्शन आमी सद्याक म्हणजे डिस्कनेक्शन करची ना आतां केला पळय न्ही फक्त कमर्शियल केल्या आनीक हें करूं ना डोमेस्टीक कोणाक म्हणजे लोकांक त्रास जावपाक कांय करूं ना सो सद्याक तें आमी होल्डार दवरतले आनीक आमी वील पुट अ रिपोर्ट टू हेल्थ ऑफिसर जाणें आमकां ऑर्डर दिला डिस्कनेक्शन करपाक सो वील बी वेटिंग फॉर हिज फर्दर ऑर्डर कनेक्शन डिस्कनेक्ट केलं परत तुम्ही हे करतले सद्याक रिकनेक्ट करचे ना कित्याक हेल्थाची आमकां ऑर्डर येवपाक जाय की बाबा रिकनेक्ट करा म्हणून ओनली वी कॅन